विल्हेवाट लावप अशे थोड्योच पंचायती गोंयान आपले अशें काम करता आनी त्या पैकी एक म्हाज्या मतदारसंघातली रेश मागूस पंचायत आसा हिणी हें बऱ्या पैकी काम केल्लें आसा। सालिगांव गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट केन्ना तरी फुडल्या एका म्हयन्या भितर सुरू जातलो अशें म्हणून आसा, पूण एक ही अशी विलेज आसा की आपल्या पांयार उबी रावल्या आनी बऱ्या पैकी गार्बेज कलेक्शन करता आनी गार्बेज ट्रिटमेंट करता। साळगांव मतदारसंघात तश्यो 6 पंचायती येता, 6 पंचायतींक आमी डोनेशनच्या रुपान गाडयो घेवन दिल्या, कलेक्शन करता, बऱ्या पैकी गार्बेज आनी ही जावची ना, सर्क्युलेट जावची ना अशें करता। पूण ह्या पंचायतीक सगळ्या मेंबर जे आसा हे मेंबरांक आनी पंचायतीक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता इतक्याकूच लागून तांणी स्वताच्या पांयार उबे रावन आपली ही केल्ली आसा, उबी केल्ली आसा ट्रिटमेंट आनी सेग्रिगेशन। म्हाका दिसता ह्याच पद्दतीन गोंयाभर 186 कितें तरी पंचायती आसा, हे सगळ्या पंचायतींनी ह्याच पद्दतीन जर काम चलयलें जाल्यार आमचें गोंय स्वच्छ भारत स्वच्छ नितळ गोंय म्हणटा पळय ते एक मॉडल स्टेट जातली। गोंयचें ज्या पद्दतीन आमचें टुरिजमा खातीर फामाद आसा त्या खातीर गोंया एक गार्बेज बरे भशेन उचलपी आनी तेजें ट्रीट करपी ही स्टेट सुद्दां फाल्यां भारतान आमी सांगूं येता की आमी वयता थंयसर गोंयान ज्या पद्दतीन गार्बेज उबारता ती तुमी शिका अशें म्हणून सांगूं येता। ह्या आमच्या पंचायतीन जें उदाहरण घालून दिलां म्हाका दिसता वाखाणण्या सारकें आसा आनी आय कॉंग्रेच्युलेट देम ऑल द पंचायत मेंबर्स। हांव आमच्या पंचायत वांगड्यांक सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता, तेंचे एफर्ट्स आज कितें घातलेले ते रंगले। हेजे फुडें आमची पंचायत सगळें गार्बेज कलेक्शन करून एक ग्रीन आनी क्लीन विलेज सेटअप करून उरलेल्या 186 पंचायती ज्यो आसा ताका एक आमी एक एग्जाम्पल म्हणून हें करतले, जेणे करून तेंच्यांनी हे सगळे इनिशिएटीव घेवन आमच्या भशेनूच गार्बेज ट्रीट करची आनी आमची गोवा सगळ्याकून सुंदर आनी क्लीन करपाक इनिशिएटीव घेवचे।